जेजूच्या काळजाचो तेर्स, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. गायन घेऊया D25 पेज नंबर 61. Chrystaच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, Chrystaचे कुडी मोचे तारण कर, Chrystaच्या रोगता म्हाका तादोस कर, नालोय म्हाका उदकान कडवळाच्या, पवित्र गोश्टानो म्हाका गोट करात, तूं बऱ्या जेजू जितान म्हाका आय, तुज्या कायानी तूं म्हाका लिपय, बेलो हांव सोडूंक कधीच दिवनाका, वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सोरशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय, भोगता सांगाती तुका वाकांच्या. बोल्या आणि नेंटवायच्या काळजा जेजूच्या, कोर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारखे, तुलाबा काळजा जेजूच्या, जाव तूं आमचो मोग, 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 कतावीन काळजांक क्वार मारयेच्या, जाव तूं आमचें तारण, व्हड्या आनी निवळीच्या काळजा जेजूच्या, खोर म्हजे कालीस तुज्या काळजा सारखे, तुलाबा काळजा जेजूच्या, जाव तूं आमचो मोग, 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 कतावीन काळजा आमकार बरेच्या, जाव तूं आमचें तारण. बोल्या आनी नेंटवायच्या काळजा जेजूच्या, कोर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारखे, तुलाबा काळजा जेजूच्या, जाव तूं आमचो मोग, 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 कतावीन काळजांक क्वार मारयेच्या, जाव तूं आमचें तारण, बोल्या आनी नेंटवायच्या काळजा जेजूच्या, खोर म्हजे कालीस तुज्या काळजा सारखे, तुलाबा काळजा जेजूच्या, जाव तूं आमचो मोग, 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 कतावीन काळजा आमकार बरेच्या, जाव तूं आमचें तारण.
बोल्या आनी नेंटोवायच्या काळजा जेजूच्या कोण म्हजे काळीजच्या काळजा सारखे दुलबा काळजा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग 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 कतावीन काळजा अंकवार मरेच्या जा तूं आमचे तारोळ पवित्र काळजा जेजूच्या सुरे आमचे कोर कतावीन काळजा मरेच्या विनंती कर आमचे पासून पवित्र काळजा जेजूच्या हांव तुजेर फाटी येता बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. गायन घेऊया 810 पेज नंबर 5 810. देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोठ्या फावो नासतना फुक्या मोगार देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगार देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडो जाल्यार जिवो कोणूच उरो कशाय जिवी कोच्या आयज देव आमचो उलयतलो कशाय आमकां जिवी कोच्या आयज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां करपा दिव आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयज 8वें 9वें भोव पवित्र काळजाच्या तयारेक आमची सगळी मागणी आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक उबारुया. आमचे घोराबे उबारुया, आमचो गांव, आमचें राज, आमचो देश आमी जेजूच्या काळजाक उबारुया आनी आमकां बरी शिकोवण फावो कर म्हूण मागुया. दुसरें तें आयज आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या साल्वादोर पावलो सिक्वेरा हाचे आत्मे पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. जे कोण बरी नात तांचे पासत मागुया, जे कोण वावर सोदतात बेकार आसात तांचे पासत मागुया, जे कोण लोकांक फटयतात तांचे पासत मागुया, आनी जो लोक फटवता तांचेय पासत मागुया.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तेच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां खोट्या प्रवाद्यांक ओळखूंक आयज शिकयता. तेच बरोबर देवाची शिकवण आनी देवाचो वावर फुडें व्हरूंक आमकांय जण एकल्याक आयज उलो मारता. पूण जायते फावटी आमी खोटे शिकवणे फाटल्यान गेल्यात. बरी आनी सारकी स्वताची शिकवण आसा ती शिकवण आमी जायते फावटी नाकारल्या, रिजेक्ट केल्या. असलें आमच्या चुकीचें. देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदां सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व घडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजांचे दुसऱ्या पुस्तकावयलें वाचप. त्या दिसांनी हिल्किया म्हालादनिकान शाफानाक आपल्या चिटणीसाक सांगलें, सोरेस्पराचे मंदिरान म्हाका कोराराचें पुस्तक मेळ्ळां. आनी हिल्कियान तें पुस्तक शाफाना कडेन दिलें आनी ताणें तें वाचलें. राजाशी वचून शाफान चिटणीसान ताका अशें सांगलें, तुज्या सेवकांनी मंदिरांत आसल्या त्या रुपयाचे नाणें पडयलेत आनी सोरेस्पराच्या मंदिरांत देखरेख करतात तांचे लागीं दिल्यात. उपरांत शाफान चिटणीसान राजाक आनीकूय सांगलें, हिल्किया लादनिकान म्हज्या लागीं एक पुस्तक दिलां. आनी शाफानान राजा मुखार तें व्हडलें वाचून दाखयलें. कोराराच्या पुस्तकांतलें आयकून राजान आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी हिल्किया लादनिकाक, शाफानाच्या पुताक अहिकामाक, मिकायाच्या पुताक अकबराक, शाफान चिटणीसाक आनी राजाच्या सेवका असाइयाक हुकूम घालो, वचात, ह्या पुस्तकांत कितें बरयलेलें आसा ताचे विशीं म्हज्या आनी म्हज्या परजेच्या नांवान सोरेस्पराक कडेन विचार करात. कित्याक सोरेस्पराचो राग आमचेर बरोच पेटला. आमच्या पुर्वजांनी ह्या पुस्तकांतलीं उतरां आयकूंक नात आनी ताचेर बरयलेलें आसा तें ताणें करूंक ना. उपरांत राजान जुडाचे आनी जेरुसलेमाचे सगल्या जाणट्यांक आपणाशी एकठांय केले आनी जुडाच्या जाणट्यांक आनी जेरुसलेमांतल्या रावतल्यांक समेस्तांक, लादनिकांक, प्रवादियांक आनी ल्हान तशे उंच कुलयेचे सगल्या लोकांक घेवन तो सोरेस्पराच्या मंदिरांत गेलो. सोरेस्पराच्या मंदिरांत मेळ्ळोले कोराराचे पुस्तकार बरयलोलें तितलेय परजेक आयकूंक येता तशें ताणें वाचलें. राजाक खांब्याशी उबो रावलो आनी सोरेस्पराचो पाटलाव करूंक आनी सगल्या काळजान आनी मन्नान
ताच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळूंक आनी कराराच्या पुस्तकांत बरयलोली असली ती उतरां वेव्हारांत घालूंक सुरेस्परा ओजी ताणें एक करार केलो. सगळे परचेर हो करार मानून घेतलो. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुज्या कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सुरेस्परा. तुज्या कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सुरेस्परा. हांव तें सदांच कुशेन मानतलों. तुजी समृद्ध सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळे काळजान हांव ती पाळटलों. जबाब. तुज्या कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञांची मार्गार म्हाका चलून व्हर. तांचेर आसा म्हजो संतोश. म्हजें काळीज तुजे कुशीचे चाकरेक लाय. दुडवाचे आशेक म्हाका लोबदूंक दिवं नाका. जबाब. तुज्या कायद्यांची म्हाका दाखय सर्वेस्परा. पोलक्यान वस्तूंचेर म्हजी नदर पडूंक दिवं नाका. तुज्या सुत्रान म्हाका जिवीत दी. हांव पळय तुज्या आज्ञान भायर कांयच आशेना. तुजे प्रमाणीकपणान म्हाका जिवीत दी. जबाब. तुज्या कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. उबी रावया. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. सोरेस्पराक जोय जोय. स्वामी म्हणटा म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रावतां. जो म्हजें सोवें रिगून रावता तो सुभाम फळां दिता. सोरेस्पराक जोय. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, फटकिऱ्या प्रवाद्यां विशीं चोत्रायेन रावात. मेंढऱ्याचें रूप घेवन तुमचेशीं येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लाणगे ते. तांचीं फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. कांटेरींच्यो कोणें दाखो काडल्यात जायत, आनी सोरांट्यांची कोणें आंजिरां काडलीं आसात. तेच भाशेन बरें झाड बरीं फळां दिता आनी वायट झाड वायट फळां दिता. बऱ्या झाडाच्यान वायट फळां दिवं नजो, न्हय म्हूण वायट झाडाच्यान बरीं फळां दिवं नजो. बरें फळ दिना तसलें झाड कातरतात आनी उज्यान तोडयतात. देखून हांवें म्हणलां, तांचीं फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रवादी आनी खोटे प्रवादी वो फटकिरे प्रवादी. आयज जेजू फटकिऱ्या प्रवाद्यां विशीं उलयता. भाव भयणीनो, फटकिरे प्रवादी आयज आमचे मदें जायते जाण आसात. देंवचाराचो काळ लागीं येता आनी जेजूचेर आड एंटी क्रायस्ट जो येतलो म्हणलेलो आसा म्हणटात संवसारांत आतां. म्हणटच एक खोटे प्रवादी आसा ते क्रिस्ताचेर आड, देवाचेर आड वेतले. आनी कशे भाशेन तांकां वळखोवपाचें हेंय जेजू आयज आमकां सांगून दिता. भाव भयणीनो, खोटे प्रवादी आनी बरे प्रवादी वो सारके प्रवादी. सारको प्रवादी आसा तो देवाचें उतर परगडटा, देव पयलो. खोटे प्रवादी आसा तांकां हांव पयलो, हांवें केल्लें, आय मी एंड माय सेल्फ. सारके प्रवादी आसात ते देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले आनी देवाचें उतर लोकांक पावयतले. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता
राजाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा हिल्किया महायाज्ञीक आसलो तेन्ना तांकां पवित्र पुस्तक मेळ्ळें तांच्या मंदिरान. घडी ते पयलीं लूट मारून हाडलोलें तातूंतूच आसतलें. ज्यो वस्तू आसल्यो रुपयां आसलें भांगार आसलें तें तांणी कोडयलें आनीक दिलें दुसऱ्यांक. पूण देवाच्या कराराचें पुस्तक आसा तें घेवन हो चिटनीस शाफान म्हणलोलो हिल्किया महायाज्ञिकाचो चिटनीस शाफान तो हाडून राजा मुखार वाचता. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. आनी पयल्या वाचपान आनी हे वाचप जेन्ना येवन राजा मुखार केलें तेन्ना राजान आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं. आनी आंगोस्त्रां पिंजपाचें कारण कितें? कित्याक हें देवाचें उतर जेन्ना ताणें वाचलें तेन्ना ताका कळ्ळें देव आमचेर रागार सो जाला. आनी देव जरी तर आमचेर रागार जाला जाल्यार आमचें नश्ट जातलें, आमचें निसंटन जातलें. हो राजा भियेलो. म्हणटच देवाचें उतर जें आसा तें सगल्यांक सांग, शिकय आनीक देवाची सुमूर्त जी आसा ती पाडपाक सगल्यांक आग्रो कर. हो संदेश. तर भाव भयणीनो, प्रवादी खेरीत भाशेन जें कितें सारकें आसा तें दाखयता तेन्ना पोरजा वो राजा जेन्ना आयकता तेन्ना बरेपणाक पावता. पूण जरी तर हें देवाचें उतर आसा तातूंतले आमी पोरजे कुशीन काडले वो राजाक कुशीन काडलो जाल्यार निसंटनाची वाट आपुणूच तयार जाता. हें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता. आनी देखूनच ह्या राजाची भिरांत. आनी ह्या राजाची भिरांत आसा तेन्ना हो याज्ञीक जो आसा हिल्किया आनी शाफान ताचो चिटनीस जो आसा हें देवाचें उतर लोकांक समजायतात. हें देवाचें उतर लोकांक पावयतात. आतां आयकल्या उपरांत निसंटनाची वाट दवरपाची काय जिविताची वाट दवरपाची तें लोकांचेर आसा. आनी पोरजा इज्रायल पोरजा पत्तून आमी पळयता खोट्या देवा फाटल्यान वेतात, खोट्या प्रवाद्या फाटल्यान वेतात, फटवतात आनी आपणाकूच फटयतात आनी दुसऱ्यांकूय फटयतात. आनी ह्या पासत आयचो आमचो जबाब स्तोत्रान आमी म्हणलां तुज्या कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. म्हणटच ह्या खोटेपणांतले वो खोटे शिकवणींतले फटकिरे शिकवणींतली जरी तर आमी परतून सारकी देवाशी येतल्या जाल्यार तुज्या कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. आयचें स्तोत्र जें आमी घेतलां तें आमकां सांगता. 81 स्तोत्र साम नंबर 81. भाव भयणीनो, जरी तर आमी आमचें जिवीत सांबाळूंक जाय जाल्यार देवाचे सुमर्तीक येवपाक जाय. खोटे प्रवादी तुमचे मदें आसतले येतले ही शिटकावणी जेजून पयलींच दिल्ली आसा. आनी खोटे प्रवादी म्हणटा ते कशे येतात तेंय सांगलां. मेंढऱ्याचें रूप घेवन पूण भितरल्यान खरेपणी क्रूर लाणगे ते. पण प्रश्न हो तांकां वळखपाचें कशें? आयज आमचे मदें जायते जाण आसात, जायते जाण शिकयतात, याज्ञीक शिकयतात, मनीस बेस्ते गृहस्थी शिकयतात, क्रिस्तांव शिकयतात, क्रिस्तांव न्हय ते शिकयतात. कोण खरो प्रवादी? पळोवपाक कोण बरो दिसता, कोण सारको दिसता हेंय आमी जायते जाण म्हणटा. तो सांगता तें, ती सांगता ती सारकें दिसता, खरेंचशें दिसता. भाव भयणीनो, आयज आमी हे खोटे प्रवादी आसा तांकां कशें वळखतले? हांव पयले सुवातेर जिवीत पळोवपाक जाय तांच्या जिवितान कितें आसा, तांचीं उतरां कसलीं, तांच्यो करण्यो कसल्यो, तांच्या जिविताची वागणूक दुसऱ्या लागीं कसली हें पळयता तेन्ना आपुणूच समजतलें. आनी कोणें सांगपाक नाका हो उमको आसा तो खोटो प्रवादी आनी ही उमकी आसा ती खोटी प्रवादी, हो सारको आनी हो सारको, हें दुसऱ्यांनी आमकां सांगपाक गरज ना. जिवीत पळय, उतरां पळय, जिविताची वागणूक दुसऱ्यां कडेन पळय आनी तेन्ना तुका कळटलें कोण खोटो प्रवादी. जे कोण वावर करतात, उलयतात, कितेंय सांगतात तांचो हेतू कितें करपाक सोदतात, परजेक कितें सांगपाक सोदतात, परजेक खंयचे वाटेन व्हरूंक सोदतात हें पळय आनी तुका समजतलें खोटो प्रवादी काय सारको प्रवादी. भाव भयणीनो, जो कोण खोटो प्रवादी आसा तांचे मदें खेरीत थोडेशे गूण
आयज आमची पवित्र सभा आसा, पवित्र सभेंतलो खरीच कुशीन काडटा तेन्ना समजून घे खोटो प्रवादी आयलो म्हणजे क्रॉस इज टेकन अवे फ्रॉम क्रिस्टियानिटी जाल्यार खोटो प्रवादी आयलो म्हूण समज. खोटो प्रवादी जो आसा तो आपणाचें उलयता आनी आपणाचें उलयता तेन्ना पवित्र सभेची शिकवण जी आसा आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक खेरीत भाशेन आमचे शिकवणींतली आमकां कुशीन काडटा. मागीर आमकां सोंपें जाता. जायतीं जाणां आमचे मदलीं आयज इगर्जेचेर आड उलोवपाक कांयच न्हू, आयज भिस्पाचेर आड उलोवपाक कांयच न्हू, आयज पाद्रीचेर आड उलोवपाक कांयच न्हू, आयज जे कोण बरें काम करतात तांचेर आड उलोवपाक कांयच न्हू, सोंपें जाल्लें आसा. जाल्यार खोट्या प्रवाद्या सवें असलें आमकां दिसती पडटलें. म्हणजे पवित्र सभेचेर आड आनी पवित्र सभेंतली भायर काडप, टेक यू आवट ऑफ द कम्युनिटी. जाल्यार समजून घे खोटो प्रवादी आयलो आनी खोट्या प्रवाद्यान तुका कुशीन काडलो. हें समजून घेवपाक भाव भयणीनो एकदम आमकां गरजेचें. तर जरी तर आमी पवित्र सभेच्या एकवटान रावून देव आमकां दाखयता ती वाट सारकी सोत समजूंक सोदता जाल्यार दोळे उगडपाची गरज आसा. चड कांयच करपाक नाका, मागणें करपाची गरज आसा. मागण्यांतल्यान देवा कडेन एक रावपाक. कित्याक जरी तर देव आमच्या जिवितांत ना जाल्यार आमकां कोणूय फटयतलो. थोडे बरे मनीस म्हणटात ते फटयतले, थोडे वायट मनीस आसात तेय फटयतले. आनी आमकां कळचेंच ना आमी केन्ना फटवलीं, म्हाका खबरूच ना म्हणपाचें आमचेर पाडी येतली. हांव केन्ना फटवलो, हांव कशे भाशेन फटवलो, हांव हरशीं फटवना पूण हे फावटी कसो फटवलो, असले प्रश्न जायते फावटी आमी विचारता. तर भाव भयणीनो आयज आमकां जण एकल्याक करपा मागुया. खोटी शिकवण आयज संवसारान जायती आसा आनी जे कोण खोटें शिकयतात तांकां जाता तितले लोकां सवें पावपाक, लोकां मदें पावपाक तांचो प्रयत्न. आनी आयच्या काळार व्हडलें हातयार म्हणल्यार सोशल मिडिया. कित्याक सोशल मिडिया घेवन खंयी पावपाक जाता, कितेंय करपाक जाता, कितेंय म्हणपाक जाता, कोणाचीय मनां बदलपाक जाता. आनी जे कोण आयज आमचेर राज चलयतात तांणी हें पयलीं तावन केल्लें आसा तें आमकां दिसती पडटा. मिडिया हॅज बीन यूज्ड एक्सटेन्सिवली आनी ही मिडिया उजार करून आमच्या मनांनी जायत्यो वस्तू घातलेल्यो आसा. आनी इजायास प्रवादी 5व्या आवेस्वरान खेरीत भाशेन आमकां सांगता, आयजाया 5:20 आमकां खेरीत भाशेन सांगता. खोटो प्रवादी म्हणटा तो कोण? खोटो प्रवादी म्हणटा तो सोत आसा तें फोट म्हणून दाखयता, फोट आसा ती सोत करून दाखयता. बरें आसा तें वायट म्हणून दाखयता आनी वायट आसा तें बरें म्हणून दाखयता. काळोख आसा तो उजवाड म्हणून दाखयता आनी उजवाड आसा तो काळोख म्हणून दाखयता. हो खोटो प्रवादी अशें म्हणून इजायास प्रवादी खेरीत भाशेन खोट्या प्रवाद्या विशीं सांगता. तर ह्यो वस्तू भाव भयणीनो आमी समजूंक देवाची कृपा मागुया, आमचे दोळे उक्ते दवरुया, एकामेकाक समजावुया, एकामेकाच्या हाताक दवरुया. कोण चुकता ताका बोगसूया आनी चुकता ताका बरी वाट दाखोवया. जशें आमी आयच्या जबाब स्तोत्रान म्हणलां, तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तर देवाची वाट चलता जाल्यार खंयच्याच खोट्या प्रवाद्यान आमकां फटोवंक जावचें ना. पण देवाची वाट जरी तर आमी चलना जाल्यार येदोसो बारीकसो पासून खोटो प्रवादी येयल्यार आमी रोखडींच फटवतल्यो. तर हो जेजू आतां ह्या आल्ताराचेर येता. खरो जिवो जेजू ह्या पवित्र संस्कारान आमचे पासत आनीक एक फावटी व्हडांतले व्हड मिलाग्रीन ह्या आल्ताराचेर हाजीर जाता. ताका आमच्या काळजान घेवन आमची वाट सर्वेस्पराच्या कायद्यांनी चलुया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36. C20. Kalvaraco jon, olot papa, vedice porot, atak satan, guzot smokarpo, tropetoika, takaet pota, nigros mapta, mogal papa, doyal nondre, ipetoni, ipetoni,
म्हज्या भाव भयणीनोय, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवां सर्वेस्पोत मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. पूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो उगूट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. खोटे प्रवादी आमकां देवा कडले पयस करतात, परजे कडले वा आमची कम्युनिटी आसा तांचे कडले पयस करतात. देव आमकां प्रवाद्यां वरवीं बरी शिकोवण दिता आनी आपणा सरी हाडटा. तर हेंच मनान दवरून आमच्या देवाक जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या,
तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजगुर्ती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी कुशी पोरमणी तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल, तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तिला जेजू मोगळा जेजू, तू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता, तुजो मोग करता, आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तू म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता, हांव तुका आनी वेंगयता, आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू दाखवेन आमी फाटे, तांच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेन आमी फाटे, तांच्या जिवान आमी जिवी. दाखवेन लायल्या मोज्या पापार, ती सांबाळटा माये मोगान. ओदीक फोडवोन कोणच्या मनान, फाटे बेट्टा गोचे बापार. जेजू दाखवेन आमी फाटे, तांच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेन आमी फाटे, तांच्या जिवान आमी जिवी. हांव ती दाखवेन तुमी फाटे, मोचे सोवे रिगून रावचे. बेळीक नारीक लोले फाटे, निफोड सगळे सुकून वेतले. जेजू दाखवेन आमी फाटे, तांच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेन आमी फाटे, तांच्या जिवान आमी जिवी.
सोमी म्हणटा हांव बरो गवळी म्हज्या मेंढरां पासत म्हजो जीव दिता. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या ओमलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. ह्या आमी मागतांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां 23 तारीख आनी आमी सांजू आवांची परब फाल्यां मनयता. मीस सकाळीं 7 वाजता आसतलें. जाता ते भाशेन सगल्यांनी मिसान भाग घेवपाक प्रयत्न करचो फाल्यां परबेच्या दिसाक. आनी सांजेच्या वेळार 2:30 वाजता सुरू जावन सांज मेरेन आमची समरमणी ट्रेडिशनल वे तशेंच आतांची मॉडर्न वे दोनूय बराबर करून आमची तरणाटीं आमकां आदार करतात. तांचे बराबर आमी सगळीं वांटो घेवया. तुमची जरी तर घरां जाल्लीं फळां आसा ती तुमच्यान घेवन येवपाक जाता आनी दुसऱ्यां लागींनूय हांगासर वांटूं येता. आमी सगळें जें कितें करता तें वांटून आनी एकवटान करतले. म्हणटच तुमकां सगल्यांक आमंत्रण फाल्यांच्या दिसाक येवपाक. तशेंच आयज सांजे ताची तयारी कशी. आयज आमचें भोव पवित्र संस्काराची भोजवण सांजेर 7 वाजता जातली. ही तयारी करूंकूय आमची स्पिरिच्युअल तयारी करपाक भोव करून हे परबेक आमी ह्या भोजवणेन आयज वांटो घेवया. खेरीत भाशेन आयज आमी मागतले सांजोवाच्या नांवान फाल्यांच्या दिसाक परवांच्या दिसाक जायते जाण आपणाचें बिझनस करपाचे आसात. कमर्शलायजेशन ऑफ सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट वो सांजोवाचें कमर्शलायजेशन जाल्लें आसा. आनी आतां हें असल्यो वस्तू जे कोण करतात तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन आयज सांजेर मागतले. तर तुमी इल्लोसो तुमचो वेळ काडून आयज सांजेर ह्या मागण्यांत वांटो घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता. तुजेर दवरता. सगलो म्हजो विस्वास सगलो म्हजो विस्वास एक आकृतीचे माये, एक आकृतीचे माये सुरसुरे कोर म्हजे. सुरसुरे कोर म्हजे. हांव आयकता हांव आयकतां सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बोरवाशा आनी बरवाशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुझे उगड तुझे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ एका पातक्या दुर्बळ पातक्या जो येता जो येता आनी आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजो सासनाचो चाकून कशी. चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलो देखून दिलो म्हाका देखून म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकलुतीन अविस्वास अविस्वास तुजे ताय तुजे थंय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासनाच्या साल्वासावाची साल्वासावांची कोटा कोठा जायते पावटी जायते आदी पावटी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली. पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव हांव जाणा तुजे तुजे मजतीन मजतीन हांव जैत हांव व्हरतली. जैत व्हरतलो. हांव जाणा तूं तूं म्हाका मजत दितेली मजत दितली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण बियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो म्हजो आत्मो. हो तर वतता उपकार जो जो मागता तुजे ताय. तुजे थंय.
आनी हांव आनी हांव प्रार्थून मागता प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक म्हाका तो मेळो ओदीक करून ओदीक करून एमकोणाच्या एमकोंडाच्या सोपक्याच्या वेळार सोपक्याच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका आनी म्हणून तुका ए माये ए माये आदार म्हाका आदार दी दी शाश्वत आदाराचे शाश्वत माये आदाराची माये निर्मिनाका निर्मिनाका हांवें सांडूं हांवें सांडूं म्हज्या देवाक म्हज्या देवाक आमेन आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताईसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुच्छे येसू भाग्योन मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताईसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुच्छे येसू भाग्योन मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताईसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुच्छे येसू भाग्योन मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यंती मारिये भाग्यवंत मरे आदार दी ओदृश्टाक अदृश्टा सांपडलेल्या मोजोत कोर मोजत कर ओसोक काळजांच्या असो काळजाच्या माग माग पोरचे पोरजे पासून पासून जा शराती जा शरातीन देवाच्या मुण्याऱ्यांची देवाच्या म्हणयाऱ्यांची विनोद कोर विनंती कर सोगल्या सगल्या देवाक पेटयलोल्या देवाक भेटयलेल्या अस्तोऱ्या पासत अस्तऱ्यां पासत फावो कोर फावो कर तुजो आदार तुजो आदार सोगल्यांक सगल्यांक जे मागतात जे मागतात तुजो सासनाचो तुजो सासनाचो आलाशिरो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो येसायबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोतमी प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सगळ्या पिडेस्तां पासत जांकां आमी वळखता जाणीं आमचे लागीं मागला माग म्हूण आनी जांचे पासत कोण मागतलो ना तांचे पासत सगळ्यां पासत आमी मागुया आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमया म्हजें मागणें आय आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावो सोमया आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोमया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां बाळगूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक आमेन आनी शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचें वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमेन गायन घेवया R14 पेज नंबर 182 R14